जे स्टेटमेंट जो RSSचो चीफ एक्स चीफ जावन असा तो बाब सुभाष वेलिंगकर ताणें एक खूब डेरोगेटरी स्टेटमेंट केल्लें आसा जाल्यार पळय आनी ताजेर हांव निशेध करता. I condemn the statement made by the ex-RSS chief Subhash Vellinkar, who said that we should not address St. Francis Xavier as the Goico site. Subhash Vellinkar, I don't know what made you say this, but one thing we can make out that there's some hidden agenda. You are trying to instigate our Hindus, Muslims and Catholics. You are trying to instigate, and somewhere it shows that you are trying to create a rift among our peace-loving Goans. आमचे गोंयकार जाल्यार जल्माला तेन्ना साकून आय एट लीस्ट सीन हिंदू कॅथलीक मुस्लीम गोंयकार म्हणटा ते पीस लविंग एकमेका कडेन मोगान रावपाचे मनशां केन्नाच रिलिजनाचे डिवायड वा कास्टाचे डिवायड जावपाचे न्ही. पूण सडनली वो आतां स्टेटमेंट करता तेय आमचे लिव्हिंग सेंटाचेर ताका सांगूंक सोदता अरे गोंयचो सायड वो ताका आमी टर्म आमी सेंट फ्रांसीस झेवियराक आमी गोंयचो सायड म्हणटाले, गोंयचो सायड म्हणटात आनी गोंयचो सायड सदांच म्हणटले. यू कॅनॉट टेक अवे दॅट रायट फ्रॉम अस. ट्रायंग टू पुट वन सर्टन रिलिजन ऑन टॉप एंड ट्रायंग टू पुट अदर रिलिजन डावन, दिस इज नॉट रायट. ऑन द कॉन्ट्ररी आय वूड लायक टू टेल यू आमी गोंयकार सदांच जावं ते हिंदूचे देखून हांव देखून सांगूंक सोदतां जावं ते महालक्ष्मी देवळाक जावं ते दामबाबाक जावं फातोरपाक खंयचे जात्रा जावं आमी सगळीं कॅथलिक्स हिंदू सगळीं भाव भयणी अशीं वतात. तशेंच सेंट फ्रांसीस झेवियराचे फेस्ताक 3 डिसेंबर जे आमी सेलिब्रेट करतात आनी ताजी नोवेनां आसतात तेन्ना सबार लोक जावं ते कर्नाटका साकून महाराष्ट्रा साकून चोलून येतात, वतान चोलून सॅक्रिफायस करून येतात ताजे डिवोशनाक. आनी नॉट ओन्ली फ्रॉम आर इंडिया, from the different parts of India, but people even book tickets much in advance from different parts of the country and come because they are having that great faith in St. Francis Xavier. They are devotees. I myself, I would like to say, I am not making this statement under any political banner. I put a political banner under a statement karna. But now, as a great devotee, I have great faith in St. Xavier's because गोंयच्या साहेबाच्या दिसा हांव जल्माक आयिल्लें, गोंयच्या साहेबाच्या दिसा म्हजें काजार जाल्लें आनी गोंयच्या साहेबाक आमच्या घरांतच न्ही आमचे सगळे गोंयकार थंय पयल्यार विथ मच डिवोशन वी हॅव दॅट फेथ. बाब वेलिंगकर, यू आर ट्रायंग टू डिस्ट्रॉय द सोशल फॅब्रीक, यू आर ट्रायंग टू क्रिएट कम्युनल दिसामनी. CM प्रमोदाक सांगूंक सोदतां, प्रमोद बाब जायत्या जाणांनी व्यक्त केल्लें आसा आनी हांव तुका सांगूंक सोदतां तुवें जे लोकांनी केस घातिल्ले आसा रेजिस्टर करपाक FIR घातिल्ले आसा ते जाता तितले बेगीन केस रेजिस्टर जावच्यो. आनी सुभाष वेलिंगकराक सांगता ना जाल्यार सुभाष वेलिंगकर तुका इलें मनीसपण आसा जाल्यार देवा खातीर सकल देव जमणेर यो आनी माफी माग की आपूण चुकलो, आपूण असले नाका जाल्ले उलयलो म्हणून. आमी खंयच्या देवाक सकल घालना. एवरी रिलिजन हॅज द रायट, एवरी पर्सन हॅज द रायट टू प्रोफेस हीज ओन रिलिजन. I respect Hindu gods, I respect Muslim gods, but that doesn't mean just to show that I'm a Roman Catholic, that our God is supreme or superior. I'll not try to put your God down. So हांव निशेध करता हेजेर. सुभाष वेलिंगकर लास्ट सांगूंक सोदता आमचो गोंयचो सायब आनी तो सदांच आमचो गोंयचो सायब उरतलो म्हणून. जाता जाल्यार जाता तितले बेगीन माफी